टास्क फोर्सान दाखयल्लो कला अकादमीच्यो त्रुटी दुरुस्ती करपा खातीर नवे टेंडर काडटले। ₹1 खर्च करिनासतना तेच कंत्राटदारा कडल्यान हे काम करून घेतले। उपरांत त्या कंत्राटदाराक ब्लॅक लिस्ट करतले अशें मुख्यमंत्र्यांन सांगलां। म्हादयचें उदक कर्नाटकाक दिलें म्हणून गोंयांत कांय परिणाम जावचो हो एनआयओचो वादग्रस्त अहवाल मुख्यमंत्र्यान अजून वाचूंकच ना। अहवाल वाचता आनी उपरांत ताचेर उलयता अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां। स्ट्रीट प्रोविडन्स संस्थेक एका सप्तका भितर 2 म्हयन्यांचो निधी दिवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलां। अर्थसंकल्पात स्ट्रीट प्रोविडन्साक निधी मंजूर केल्लो। कांय प्रशासकीय कारणांक लागून ती येवजण बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्या कडल्यान समाज खात्या कडेन हस्तांतरीत केल्ली। ताका लागून ह्या येवजणेचो लाव घेवपा खातीर ऑगस्ट मेरेनचो कालावधी लागपाक शकता अशें स्ट्रीट प्रोविडन्साचे संस्थापक डोनाल्ड फर्नांडीस हांणी सांगलें। काँग्रेस सरकाराच्या काळात वीज खात्यान ज्या मिटर रिडरांक कंत्राटाचेर कामाक घेतिल्ले ते अजून मेरेन कंत्राटाचेरूच आसात। तांकां वाऱ्यार सोडल्यात। मात आमी ह्या मिटर रिडरांक आतां कायमस्वरुपी करतले अशें आश्वासन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिलें। तशेंच गोंयांत अणु उर्जा वीज निर्मिती प्रकल्प हाडटले अशें आमी केन्नाच सांगून नाशिल्ल्याचें सुदीन उलयलो। दारबांदोड्या वीज सब स्टेशनाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मंत्री ढवळीकर उलयताले। बदल्यांचे सत्र सुरूच आसा। गोंयच्या प्रशासनान सध्या व्हडल्यो बदल जाल्लो आसा। IAS अधिकारी यतींद्र मराळकर, संजीव गडकर, शकील उल रहमान, संतोष सुखदेव आणि अर्जुन मोहन यांची गोंयांत बदली जाली। IAS अधिकारी रमेश वर्मा, अरुण कुमार मिश्रा आणि सुनील अंशपिका ह्या तिगांची बदली दिल्ली केली। तशेंच IAS अधिकारी स्नेहा गीते, अश्विन चंद्रू आणि यशस्विनी बी यांची बदली अरुणाचल प्रदेशाक केल्या। जाल्यार IPS अधिकारी ओमवीर सिंग बिश्नोय हांची लेगीत बदली दिल्लीक केली। IPS अधिकारी केशवराम चौरासिया हांची बदली गोंयांत केल्या।
फातोर्ड्या पावसा पयलींच्या कामाक सुरवात जाल्या. उदका स्रोत खात्या वतीन शुक्रारा जिल्लो न्यायालयासमोर आशिल्ल्या व्हाळांतलो चिखोल काडपाचें काम सुरू केलें. ह्या वेळार आमदार विजय सरदेसाय हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार सरदेसाय हांणी मडगांव पालिकेचेर टिका केली. मडगांव पालिका पावसा पयलींचीं कामां करपाक पुराय अपेशीत थारल्या. 4-5 दिसां खातीर पालिकेन फक्त 8 कामगारांची वेवस्था केल्या आनी ही वेवस्था अपूर्ण आसा. ताका लागून गोवा फॉरवर्ड पार्टी आतां फुडाकार घेवन सगळ्या प्रभागांनी ह्या पावसा पयलींची नितळसाण करतली म्हणून फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगलें. हे खातीर हेल्पलायन क्रमांकूय जारी केला. कोडले दाबाळच्यान एक दुखद बातमी. थळाव्यांक एका सुकिल्ल्या व्हाळाच्या फातरात मेल्लो गवो सापडला. व्हाळांत तो उदक पिवंक गेल्लो तेन्ना चिखलांत पांय मुगरून एक वेळ गव्याक मरण आयलें आसूं येता म्हणून थळावे सांगतात. संजीवनी साखर कारखान्या खातीर फुडली आनीक 2 वर्सां ऊसकारां कडल्यान ऊस घेतले म्हणून सरकारान थारायला. मात सरकार ऊसकारांक जे आर्थीक सहाय्य दिता ते पयलीं भशेन सगळ्यांक मेळटले काय फक्त ते सद्याक उत्पादन घेतात तांकांच मेळटले हाचेर संभ्रम आसा. बेगीनूच ऊस शेतकार संघटनेच्या बसकेंत हाचेर फुडार थारतलो म्हणून संघटनेचो अध्यक्ष राजेंद्र देसायान सांगलें. कुंकळ्ळे नगरपालिकेचो सर्व्हर अचकीत डावन जाल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाली. ऑनलायन सेवा ठप्प जाल्ल्यान कर भरपाक लोकांक वरांची वरां लायनीक उबे रावचे पडिल्ल्यान थळाव्यांनी कुंकळ्ळे नगरपालिकेचेर तिडक उक्तायली. हे विशीं संबंदीत अधिकाऱ्याक प्रश्न केले तेन्ना तांचे कडल्यान स्पश्ट जाप मेळूंक ना अशें थळावे सांगतात. ऑनलायन सेवा बेगोबेग सुरू जावंक ना जाल्यार कराचेर एक्स्ट्रा चार्जीस भरचे पडटले म्हणून थळाव्यांनी खंत उक्तायली. बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी संबंदीत खात्या कडेन केल्या. रावणफोंड वाठारांतल्या एका फ्लॅटाच्या बेडरूमाक उजो लागपाची घडणूक घडली. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. मात फ्लॅटान आशिल्ले सगळे सामान उज्यान लासून काबार जालें. उजो कसो लागलो हे कारण मात अजून स्पश्ट जावंक ना. पूण शॉर्ट सर्कीट जावन उजो लागिल्ल्याचो अदमास उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान उक्तायला.
केपें शिरवे वाठारात चलयेचेर हल्लो केल्ल्या प्रकरणात केपें पुलिशेन दुबावित आरोपीक अटक केल्या. अनंत कदम अशें अटक केल्ल्या दुबाविताचें नांव जावन आसा. अनंत हाका केपें पुलिशेन सांगली महाराष्ट्रांतल्यान धरलो. सोमारा 12 मेक अनंत हाणें एका चलयेचेर सोरी तोपून हल्लो केलो. प्रेम प्रकरणाक लागून ह्या दुबावितान चलयेचेर हल्लो केल्ल्याचें उक्ताडार आयिल्ले. केपें पुलीस ताचो सोद घेताले. अन्न आणि वखदा प्रशासनान म्हापशा आनी कळंगुटे वाठारांतल्या चिकन सेंटर, हॉटेलां, रेस्टॉरंट सारख्या हेर आस्थापनांचेर धाड घाली. सुमार 7 आस्थापनां बंद उडयली अशी माहिती मुखेल प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. सत्तरी केरीच्या चॅकपोस्टाचेर वाळपय पुलिशेन बेकायदेशीर गोमांस जप्त केले. बेकायदेशीर गोमांसाची तस्करी करपाच्या प्रकरणात पुलिशेन कर्नाटकांतल्या वसीम आदम साब होंकल आणि सुहेल अहमद एस 72 या दोगा दुबावितांक अटक केल्या. या दोगा आड गुन्हा नोंद केला. पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा. शिरगांव वाठारांतल्या खण ब्लॉक नंबर 2 साळगांवकार शिपिंग कंपनीन बिरेस्तारा खणकाम सुरू केला. या वाठारांत पर्यावरणाची राखण करपा खातीर लयराई देवळाच्या भोंवतणी 150 मीटर बफर झोन जाल्यार धोणांच्या तळये भोंवतणी 80 मीटर बफर झोन स्थापन केल्ल्याची माहिती खण आणि भूशास्त्र संचालनालयाचो संचालक नारायण गाढ हांणी दिली. साश्टीमालांतल्या बेताळवाटी, कोलवा, बाणावले आणि वारका वाठारांत उदकाचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. कांय वाठारांत भुंयगत वीज केबल घालपाचें काम सुरू आसा. मात ह्या कामा वेळार दरेका फावटी उदकाची पायपलायन फुटपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्ली आसा. तशेंच फाटल्या 3-4 म्हयन्यां सावन उदकाची पुरवण उणी जायत चल्ल्या.
अडफळ्या न्यूटन सुपरमार्केटच्या समळयेच्या बांधकाम प्रकल्पात प्लास्टर करपाचे काम करताना इमारती वयल्यान पडून एका कामगाराक मरण आयले. कामगाराची वळख स्वपन जोशी रॉय अशी आसा आनी तो मूळ अस्तंत बंगालचो. ह्या वेळार 6व्या मेळार प्रकल्पाच्या भायल्या भागाचेर 4 कामगार काम करताले. सगळ्यांनी सुरक्षे खातीर सुरक्षीत पट्टे घाल्ले, पूण अचकीत ह्याच कामगाराचो पट्टो मोडून तो सरळ सकयल पडून ताका जागेरच दुर्दैवी मरण आयले. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच अणजूण पुलिसांनी वचून पंचनामो करून कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्ल्याचें कळटा. शुक्रारा सकाळी भारताची राजधानी दिल्लीतल्या हवेचो दर्जो सामकोच वायट स्थितीत आशिल्ल्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळा वतीन कळीत केल्लें आसा. राजधानी दिल्ली सयत अकस्मात शेजारच्या वाठारांतल्या हवेचो दर्जो वायट स्थितीत आशिल्ल्याचे दिसून आयला. बिरेस्तारा राती हवामानात जाल्ल्या बदलाक लागून वाऱ्याचो वेग वाडलो, जाका लागून धुल्ल सगळ्या वाठारांनी पातळिल्ल्यान परत एक फावट हवेचो दर्जो सामकोच वायट जाल्ल्याचे हवामान खात्याचें म्हणणें. देखून ह्या वाठारांतल्या लोकांक जतनाय घेवपाचो सल्लो दिल्लो आसा. प्रयागराजात सध्या बर्ड फ्लू खातीर अलर्ट जारी केला. सगळ्या पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांक सतर्क रावपाचो आदेशूय प्राधिकरणान दिल्लो आसा. त्या भायर खासा पंगड तयार करून दरेका पोल्ट्री फार्मांचे सर्वेक्षण करपाचे निर्देश जारी केल्यात. जर एखादो पक्षी दुयेंत किंवा मरण पाविल्लो आसत तर रोखडेच कळोवपाचे तांकां आदेश दिल्ले आसात. ह्या सगळ्या परिस्थितीचेर राज्यांत नेमिल्ल्या नोडल अधिकारी लक्ष दवरून आसात अशें कळटा. भलायकी खात्यान सतर्कतेचो इशारो दिल्ल्यान प्रत्येक हॉस्पिटलांनी आवश्यक साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचेरूय भर दिल्लो आसा. ह्याच कारणाक लागून उत्तर प्रदेशांतल्या सगळ्या पशु केंद्रांक तशेंच अभयारण्यां बंद दवरपाचो आदेश काडिल्लो आसा. दिल्ली पुलिसांच्या IFSO युनिटान बरी कामगिरी करीत आंतरराष्ट्रीय पातळीर सुरू आशिल्ल्या फटीच्या डिजिटल अरेस्ट स्कॅमाचो पर्दाफाश केलो. ह्या कारवायेंत वट्ट 2 कोटी रुपया वसूल केल्ल्याचें कळटा. ह्या स्कॅमात सामील आशिल्ले दोगूय दुबावीत स्वताक भारताचे दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाचे अधिकारी तशेंच महाराष्ट्र पुलीस म्हणून सांगून लोकांची फटवणूक करताले. आयज मेरेन तांणी साबार लोकांक डिजिटल पद्दतीन लुटिल्ल्याचे ह्या कारवायेंत उक्ताडार आयले. मजगतीं दिल्ली पुलिसांक 92 वर्सां पिरायेच्या जाणट्याक लुटिल्ले पयशे वसूल करपाक यश आयलें. तशेंच 3 मोबायल फोन, साबार सिम कार्डां जप्त केल्लीं आसात. ह्या पुराय स्कॅमात सामील आशिल्ल्यांचो तपास सध्या दिल्ली पुलीस करतात. मे महिन्याच्या सुरवातेकूच उष्णताय वाढिल्ली आसा. उत्तर भारतात वाडटी उष्णताय सोंसनाशिल्ल्यान लोकांनी न्हंयची वाट धरल्या. अयोध्येतूय उष्णताय वाडिल्ल्यान न्हंयच्या देगांनी लोकांची गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी. देखून वाडटे उष्णताये पासून स्वताची काळजी घेवपाचो सल्लो राज्य आपत्ती वेवस्थापन अधिकाऱ्यांनी दिला. कुडींतलें उदक कमी करपी सोरो, च्या, कॉफी तशेंच कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स पिवप टाळचे अशे म्हत्वाचे सल्ले लोकांक दिल्ले आसात.
एके वटेन उत्तर भारतात उष्णतायेक लागून लोकांक त्रास सोंसचे पडटात तर दुसरे वटेन दक्षिण भारतात पावसाचें आगमन जाल्लें आसा। तामिळनाडूच्या उटी शारांत अकस्मात पडिल्ल्या पावसाक लागून वातावरणात थंडाय फाकली खरी, मात लोकजीण पुरायन विस्कळीत जाली। साबार वाठारांनी रस्ते उदका पोंदा गेल्ल्यान येरादारी लेगीत आडकून पडल्या। मोटसाण सारकिल्ल्या दुयेंस संवसारभर नेटान वाडत आसा। तशेंच मोटसाणेक लागून जावपी काळजाच्या दुयेंसांतल्यान मरण येवपाच्या प्रमाणातूय वाड जाल्या। खासा करून तरणाट्यां मदीं हें प्रमाण चड वाडिल्ल्याचें एका अभ्यासांत दिसून आयलां। अमेरिकेंतल्या हालींच्या संशोधनांतल्यान अमेरिकेंत फाटल्या 20 वर्सांत मोटसाणेक लागून जावपी काळजाच्या दुयेंसांतल्यान मरण येवपाचें प्रमाण तिप्पटीन वाडलां अशें दिसून आयलां। भारतातूय हें संकश्ट दिसता, जंय जिणे पद्दतींत बदल, शारीकरण, आहाराची चुकीची संवय ह्या दुयेंसांचे मुखेल घटक अभ्यासांतल्यान दिसून आयला। मध्यम पिरायेच्या दादल्यांक बायलां परस मोटसाण आनी काळजाच्या दुयेंसांक लागून मरण येवपाचें प्रमाण चड आसता। अमेरिकेंत 1999 वर्सा दर 1 लाख लोकांक फाटल्यान 2.1 मरणांच्या आंकड्या वेल्यान 2020 वर्सा 7.2 म्हळ्यार 243% वाड जाल्या। च्या विशीं जायते गैरसमज आसात। च्या पिल्यार तोंड काळें जाता वा ओठ काळे जातात अशेंय कांय समज आसात। तशेंच चड च्या पिल्यार बायलांक वांचपण जाता अशेंय कांय म्हणटात। च्या, कॉफी वा जायत्या पेयां मदीं कॅफिनाचें प्रमाण व्हड प्रमाणांत आसता। कॅफिन ल्हव आमच्या जिविताचो एक अभिन्न घटक जावपाक लागला। जायते जाण दिसांतल्यान 4 ते 5 फावटी च्या आनी कॉफी पितात, जे भलायकेक बरें न्हय। चड प्रमाणांत च्या पिल्यार प्रजनन क्षमतायेचेरूय वायट परिणाम जाता अशें अभ्यासांतल्यान दिसून आयलां। भलायकी तज्ञांच्या मतान दिसभर 200 मिलीग्राम कॅफिन सेवन केल्यार तुमच्या प्रजनन क्षमतायेचेर कसलोच परिणाम जायना, ते पुरायपणान सुरक्षीत आसा। पूण 300 मिलीग्रामा परस चड कॅफिन घेतल्यार ताचो प्रजनन क्षमतायेचेर गंभीर परिणाम जावंक शकता। चड च्या पिल्यार बायलांक गुरवारपणाकूय त्रास जावंक शकतात अशें कांय लोक म्हणटात। सध्या सगळेच कडेन उदकाच्या उणावाचो गंभीर प्रश्न उप्रासला। तातूंत फाटल्या कांय वर्सांत वाडत वचपी शारीकरणाक उदकाचो सांठो उणो जायत चल्ला। हाचो गंभीर परिणाम गांवगिऱ्या वाठारांत रावपी लोकांचेर जाता। तरतरेचेर 71% उदक आसले तरी लेगीत खाऱ्या उदकाचो उपेग हो पिवपा खातीर करिनात। ह्याच खाऱ्या उदकाचें गोड्या उदकांत रुपांतर करपा खातीर जायतीं वर्सां संशोधन सुरू आसा, पूण कसलेंच यश मेळूंक ना। पूण संरक्षण संशोधन आनी उदरगत संघटनेच्या कानपूरच्या प्रयोगशाळेत फाटल्या 8 म्हयन्यांत नॅनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलिमर मेम्ब्रेन तंत्रज्ञान विकसीत केल्लें आसा। DRDOच्या ह्या प्रयोगाक लागून खाऱ्या उदकाचें पिवपाच्या उदकांत रुपांतरण केल्ल्यान फुडाराक उदकाच्या उणावाच्या समस्येचेर हो एक सोपो मार्ग जाल्लो आसा। कोविड काळांतल्यान बरीच फामाद जाल्ली डोलो 650 ही गुळी सगळ्यांचीच आवडीची जाली खरी, मात जोर थंडी वा तकली दुखली वा आंग दुखिल्ल्यान तर लोक आतां हीच गुळी घेवपाक पसंती दितात। मात ह्या गुळयेचें सेवन भलायके खातीर कितले बरें हाचेर आतां संशोधन सुरू आसा। ह्या अहवाला प्रमाण जेम्स ह्या चॉकलेटी प्रमाणे लोक ही गुळी घेतात अशें दिसून आयलां। ह्या गुळयेंत 650 mg पॅरासिटामॉलाचें प्रमाण आसता। जर दुयेंती ही गुळी दिसाक 2 ते 3 फावट घेता आसत तर 4 वरांच्या गॅपान घेवपाक जाय, कारण पुराय 24 वरांत 4000 mg परस मायज सेवन जावपाक जायना अशें अभ्यासांतल्यान मुखार आयलां। ह्या गुळयेच्या अतिसेवनाक लागून लिव्हराचेर परिणाम जावं येता अशें ह्या अभ्यासांतल्यान स्पश्ट जालां। दर एकल्याक ह्या गुळयेच्या सेवनाचे वेगवेगळे सायड इफेक्ट्स आसूं येतात, तेन्ना दोतोराच्या सल्ल्या बगर डोलो 650 ही गुळी घेवप टाळचें।